नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अशें म्हणटात की गोंयांत जरी 40 मतदारसंघ असले तरी गोंयचें राजकारण खंयचे वटेन वता हे साश्टींतले जे 8 मतदारसंघ आसात ते ठरयतात. आनीक हे फाटली कितलीशीच वेंचणुको हे सिद्ध जाल्ले आसा. आनीक आतां परत एकदां साश्टी राजकारणाक वायब्रंट जाता हें आतां दिसून आयिल्लें आसा. हें म्हणपाचें कारण अशें की कालच्यो 3 घडणुको पळोवपाच्यो. एक घडणूक की नावेली मतदारसंघात ज्यो प्रतिमा कुतिन्हो ह्यो पयलीं काँग्रेसीक आशिल्ल्यो, मागीर आपाक गेल्यो, परत आप सोडले, काल त्यो परत काँग्रेसीक जॉयन जाल्यात. दुसरी आनी एक गजाल म्हणटात ती गोवा काँग्रेस नांवाचो एक नवो पक्ष हाडपा खातीर एप्लाय केल्ले आसा इलेक्शन कमिशना कडेन आनीक ताजे हेडक्वॉर्टर्स साश्टीक आसतले अशें सांगिल्लें आसा. आनी तिसरी सगळ्याकाय व्हडली गजाल म्हणजे काल कुंकळ्ळेंतले युनायटेड फोरमाच्या हाजेर सगळे नेत्यांनी एकठांय येवन एल्वीस कोम्स हो आमचो फुडलो विधानसभेचो उमेदवार अशें जाहीर केल्लें आसा. सो ह्यो तिनूय जर घडणुको पळयल्यो जाल्यार साश्टीक आतां परत राजकारण पेटपाक लागलां अशें दिसता. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते एल्वीस बाब गोम्स हांकां. एल्वीस येवकार तुका. एल्वीस, हांवें म्हणलां तशें पयलीं तुका परबीं, कारण अजून कोणेच आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना. कुंकळकारांनी आपलो कॅन्डिडेट कोण तो डिक्लेअर केलो तुका म्हणून. सो एक एक हे अशे सगळे कॅन्डिडेट आमचे कुंकळकार एकठांय येवन स्वाभिमानी स्वाभिमानी तुका फुडें काडपाक किंवा सगळ्यांनी एक कॅन्डिडेट घालपाचो अशें दिसलें कित्याक काय म्हण? अकस्मात अशें कांय जावं ना. ताचे फाटल्यान एक 4-5 म्हयने चर्चेन आसलो विशय की कोण तरी एक आसचो कॅन्डिडेट जो कुंकळ्ळी कितें तें समजूंक शकता त्या मातयेंतलो. आनीक अशें करून आमची चर्चा चालू जाल्ली तेन्ना बरेचशे डिस्कशन जालें. कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आमी. जेन्ना हांव कुंकळ्ळी म्हणटा तेन्ना इट शूड बी अंडरस्टूड एज फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी, नॉट ओन्ली विलेज. नो, कुंकळ्ळेचो आसचो. आनीक एक एक करून कित्याक हांवें पयलीं सांगलेलें की कोणूय जर आसलो दॅट आय वील बी वीथ दॅट पर्सन. अशें करून सगळेच सांगपाक लागले कोणूय आसलो आय वील बी वीथ दॅट पर्सन. आनी आमकां दिसलें की खंय तरी एक कॉमन ग्राउंड आसा की वेर वी कॅन कन्वर्ज टुगेदर आनी एक नेतृत्व दिवन ताच्या फाटल्यान बरोबर उबें रावन कुंकळकारांक जाय तशें जातलें ह्या हितूंतल्यान आमी हें पावल मारलां. सो अकस्मात कांय जावं ना. आनी मागीर फायनली सगळ्यांच्या मतान उरलो म्हणटा तो हांव की बाबा ही जबाबदारी हांव घेवंक शकता. हांवें म्हणलें हय घेवया. सगळेच जर बरोबर आसा जाल्यार घेवपाक कितें प्रॉब्लेम आसा. ओके. पूण तूं सद्याक काँग्रेसीचो मेंबर आसा. काँग्रेस सोडली तुवें काय काँग्रेसीक आसा अजुनूय? काँग्रेसीन आसा हांव. आसा. सो जो कोण कुंकळ्ळेचो आमदार आसा तो काँग्रेसीचो, तो लिडर ऑफ ओपोजिशन आसा. सो फुडले जर इलेक्शन आयलें जाल्यार ऑब्वियसली टिकेट वील गो टू आमच्या युरिया मावांका. सो देन कितें तुजें? तूं काँग्रेसीक आसा म्हणटा, तूं युनायटेडूय कुंकळकार म्हणटा. पार्टी म्हणल्यार कितें फायनली? पार्टी म्हणल्यार लोकच पार्टी करता न्ही. आनीक जेन्ना लोकांक दिसता की अशें डिसिजन जावपाक जाय, कोणाक दिसता? स्थानीक लोकांक, कुंकळ्ळेच्या लोकांक दिसता की अशें डिसिजन जावपाक जाय की आमकां जाय तसलो उमेदवार आमकां मेळपाक जाय. तेन्ना पार्टीनी आपले दोळे उगडपाक जाय, पार्टीन आपले कान उगडपाक जाय. नाजाल्यार कितें जाता लास्ट मिनीट ते थापता वयर दिल्ली सांगता आनी हें तें हायकमांड लो कमांड. म्हाका एक कळना दिल्ली हायकमांडाक कोणाची वळख आसता हांगा आनी कशी वळख आसता? तुमचे कडेन मेकॅनिझम कितें आसा? फायनली ओके एज अ अपॉइंटिंग ऑथॉरिटी की सेंट्रल इलेक्शन कमिटी डिसिजन घेता, पण ते कितें तरी इनपुट्स वचपाक जाय न्ही. सो लोक सांगता ते इनपुट्स कशें पावना आनी भलतेच इनपुट्स पावता आनी मागीर लोक मागीर कितें उलयता, कोण पयशे दिता, कोण बॅगां दिता, हें दिता. हें जर हितूंतल्यान भायर सरतलो जाल्यार लोकांक फुडें येवन पयलेंच सांगपाचें बाबा हो आमचो मनीस, ह्या मनशाक तुमी दिया तिकेट. ज्या पार्टीन आसा ताका दिवची ना पडटली. पूण एल्वीस, तुका इंडक्शन केल्लो, तुका काँग्रेसीक भितर घेतिल्लो तोय तसोच घेतिल्लो न्ही, डायरेक्ट हायकमांडानूच घेतिल्लो. हांगा डिस्कशन नायदानच तुका डायरेक्ट म्हाका राहुल गांधीन घेतिल्लो. म्हणजे म्हाका फोन करून आपोवन व्हरून थंय भासाभास करून मागीर म्हजी एंट्री जाल्ली. पूण हांगा लोकल डायनेमिक्स तश्यो चलना.
हांगा वेगळेच भशेन चलता सगळें. आनीक जांच्या हातान आसता सुत्रां ते चलयता आपले भशेन. आतां अमित पाडकर आशिल्लो ताणें आपले भशेन चलयली पार्टी 4 वर्सां. आतां परत गिरीश चोडणकर आयला, तो आपले भशेन चलयता. म्हाका परत ताका लागूनच हें जाय. तूं काँग्रेसी भितर आशिल्लो, तूं प्रदेश काँग्रेसीच्या कमिटीचेर आशिल्लो. अशें आसतना एक्झॅक्टली काँग्रेसीचेर चलतालें कितें काय म्हणून? काय ना, सी इट इज सेंट्रलायज पार्टी. म्हणजे कितें आसा, डिसेंट्रलायज जो अप्रोच जावपाक जाय अकॉर्डिंग टू मी. आमी आतां पंचायत राजाचें उलयता. 73rd अमेंडमेंटाचेर तुमी म्हाका उलयता आसतना आयकला आसतलो. डिसेंट्रलायज म्हणल्यार तांच्या हातान ती फंक्शन्स वचपाक जाय. प्रत्येक पार्टी ज्यो आसा त्यो डेमोक्रेटीक आसपाक जाय. सगळ्यांचे व्ह्यूज एक्सेप्ट जावपाक जाय. जेन्ना मिटिंगच जायना जाल्यार व्ह्यूज आनी केन्ना दितलो तूं? सो म्हणून ते सेंट्रलायज जो अप्रोच आसा तो जेन्ना तसोच उरतलो तेन्ना बाय अँड लार्ज लोकांक तितून पार्टिसिपेट जावपाक मेळना. म्हणून हो आमी काल जो कुंकोली मॉडेल दाखयला की पयलींच लोक एकठांय जाता आनी सांगता की फुडल्या खेपेक बाबा आमचो उमेदवार हो आसपाक जाय आनी तुमी आयकपाक जाय पार्टयेन. पीपल आर फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड. नो बट देन अशें जर आसत जाल्यार फाल्यां जर काँग्रेसीन तुका जर हें दिली, तिकेट दिली अशें धरया, देन यू वील कॉन्टेस्ट ऑन काँग्रेस तिकेट? हय, काँग्रेसीन आयकपाक जाय. तेंच सांगलां हांवें. ज्या पार्टीन हांव आसा त्या पार्टीन आयकपाक जाय. आयकना जाल्यार दुसरो तुजो क्वेश्चन येवच्या पयलींच हांव सांगता. आयकना जाल्यार कितें? लोक सांगता तेंच करचें पडटलें न्हू. सो यू हॅव मेड अप युअर मायंड. People have made up their mind. I am only taking that responsibility which the people have entrusted to me. बाकी काय नाही. ओके. एक तरी आसतना तुमी आतां युनायटेड म्हणटात. ताज्या पयलीं तुमची जी मिटींग जाल्ली तातूंत भितर काल तुज्या हांगा नाशिल्ले त्याची नांवां घेता हांव. सॅमी तावारीस म्हणटो आशिल्लो त्या मिटिंगेक. आम आदमी पक्षाचो प्रशांत नायक म्हणटो आशिल्लो. मागीर जो आमच्या बीजेपीचो पयलींचो कॅन्डिडेट, पयलींच काँग्रेस मागीर बीजेपी गेलो तो क्लाफास आशिल्लो. सो हे हातूंतले तिगूय जाण हे काल दिश्टी पडूंक ना. कारण एकादी तूं प्रशांताक म्हणपाचो कितें केजरीवाल आयिल्लो आनी ही इज ऑफिस बेरर, इम्पॉर्टंट ऑफिस बेरर, तो थंय गेलो आसतलो म्हणून. वॉट अबाउट क्लाफास आनीक हो सॅमी? हे पळय, म्हाका एक सामकें क्लॅरिफाय करपाक जाय. जो लोकांच्या मनान दुबाव आसा तो पयस करपाक जाय. पयलीं म्हणटा ते आमी कुंकळकार मेळ्ळ्या. ओके. तितून भितर कुंकळकार आसा तो सॅमी तावारीस. काल अकस्मात त्या प्लेयराचें मरण जें जालें, तो प्लेयर आमकां खेळटालो, कुंकोली युनियन क्लबाक खेळटालो खूब वर्सां. हालींच्या काळानूच तो अंबावलीक खेळपाक लागिल्लो. सो आमी आमचे भितर थारायल्लें की कोणे तरी एकट्यान मरणाक वचून रिप्रेझेंटेशन करपाक जाय. आनी म्हणून हांव पयलीं वचून आयलां. हांव थंय विजीट मारून आयलां. खूब लोकांक मेळ्ळां, तांचे सगळे कोचीस, दुसरे प्लेयर तांकां मेळ्ळां. सो हातून आनी दुबाव ना की तो मरणाक आशिल्लो, लोकूय जाण. दुसरें म्हणटा ते प्रशांत पीपी म्हणटा ताका, तो दुसऱ्या पार्टयेचो, खंयच्या आम आदमी पार्टीचो. सो ताका हितून इन्वॉल्वमेंट आमी करूंक ना. क्लफास डायस जो आसा तो आतां सद्याक बीजेपीच्या पार्टयेचो, ताका आमी इन्वॉल्व करूंक ना. आनीक क्वेश्चन विचारचे पयलींच सांगता. आतां तुमी तांकां अप्रोच जाल्या काय ना? हय, आमी अप्रोच जाल्या. ते तुमची मिटिंगे आशिल्ले काय नाशिल्ले? मिटिंगेन एक आनी दोन न्ही, खूब फावटी आमी मेळ्ळ्या, खूब फावटी विचार केला कितें तरी करपाक जाय. आनी फायनली आमकां हे सत्ते खातीर आमी विचार करिना. आमकां ह्या लोकांचें कितें तरी बरेंपण जाय म्हणून, कितें तरी बरें घडपाक जाय म्हणून, जें घडना आनी ज्या भशेन तें घडपाक जाय तें आमकां दिसना. म्हणून हो आमी एक कॉमन अजेंडा करपाचो प्रयत्न केला. तितून क्लफास सध्या तरी पडना ना म्हणून तुजो पीपी पडना. ओके. पण तुका आम आदमी पार्टीन बी हें जाल्लो ना? कारण म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा ते फ्रॉम द सोर्सीस ऑफ आम आदमी पार्टी. ताणें तुका सांगिल्लें खंय हें करता आसतना की इफ यू आर आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट देन ओन्ली वी वील सपोर्ट यू, अशें कितें जाल्लें बी? ना, तशें कांय जावंक ना. आनी सो तें आनीक एक्सप्लेन करपाची गरजूय ना. तशें कांयच जावंक ना. केन्ना आमचें मेळपूय जावंक ना. मे बी कोण मेळपाक सोदता आसतलो, आय डोंट नो. दॅट वील सी लेटर. ओके. बट इफ इट इज आम आदमी पार्टीन जर तुका ऑफर केली ना, सी फायनली आमी स्वाभिमानी कुंकळकार, आमचो मनीस आमचो मान म्हणून फुडें सरल्या. हितून हांव एकटोच ना. ओके. खूब लोक आसा. आनी ज्या लोकांचे एस्पिरेशन्स घेवन ताणें म्हजेर जबाबदारी घातल्या
त्या लोकांक कन्सल्ट केल्या शिवाय कांय जावंक शकना. दॅट इज व्हेरी क्लियर. हांव एकटोच कितें फुडें गेलो अशें कांय ना. आमी सगळे ग्रुपान फुडें वयता आनी एज वी आर गोईंग फॉरवर्ड मोर अँड मोर पीपल आर लायकली टू कम इन. ओके. तेन्ना मे बी तुमी सांगता ते पीपी आनी कोण दुसऱ्या पार्टींतले आमकां एक वेळा मेळोंक शकता वाटेर, चल आमी येता तुमचे बरोबर. त्या दृश्टिकोनांतल्यान ते विचार करूंक शकता, पण आतां न्हय. ओके. एल्विस, तुजे कुंकळचे हे आतां टोनी SP टोनी फर्नांडीस जावं, मागीर डॉक्टर जॉन्सन जावं, म्हणजे ह्या पयलीं हांणी अशो प्रयत्न केल्लो. ताच्या पयलीं जॉन्सनाक लास्ट इलेक्शनाक सगळो युनायटेड हे म्हूण आयिल्लो, मुखार सरिल्लो. ताज्या पयलीं प्रयत्न जाल्ले. सो हे जर आनी प्रत्येक वेळार हे प्रयत्न फसल्यात. करेक्ट. सो आतां वॉट यू फील दॅट हिस्ट्री रिपीट जातल्याक दिसना तुका? ना. कारण एक हे तूं युरी नाही म्हणल्यार युरी जर काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसलो जाल्यार थंय काँग्रेसीची मतां आसात. दुसरो आनी कोण बीजेपी आसल्यार बीजेपीची मतां आसात. तुमची आसतात ती ही मतां सोडून मागीर तुमची मतां तयार जातली. सो हे कशें? सी काळ बदलला, वर्सां गेल्या, न्यू जनरेशन उप्रासला. आतां तरी काँग्रेस गेली 15 वर्सां सत्तेर ना. न्यू जनरेशनाक काँग्रेस कितें म्हणटा ती खबरूय आसची ना, सांगपाचें म्हणल्यार. कित्याक कोणें पार्टीच्या लेवलाचेर प्रयत्नूय करूंक ना तसो की टू सेन्सिटायज देम ऑन दीस सब्जेक्ट. आतां आसा सत्तेर बीजेपी, सगळ्यांक बीजेपीच दिसता, पण बीजेपीचेर एंटी इन्कमन्सी वाडल्या. ओके. पयलीं तुमचे आन्सर करता म्हणटा ते हाजे पयलीं सक्सेस कित्याक जावंक ना, एफर्ट्स अशें घालून ते सगळे आयडेंटिफाय करून खंय लूपहोल्स आसा, खंय गॅप्स आसा, प्रत्येकाचो इगो बिगो कुशीन दवरून आमी एकठांय आयल्या. हाजे पयलीं जे प्रयत्न केल्ले ते खंय सक्सेस जावपाक जाय आशिल्ले आनी कित्याक जावंक ना, फेल्युअर, हाजे पयलीं हे सगळे आयडेंटिफाय करून प्रयत्न जाले ते बिकॉज ऑफ इगोज आनी हाका लागून ताका हय, लागून प्रत्येकाक दिसतालें की आपुणूच फुडें वयचो, तुवेंच फुडें वयचें. हे फावटी एक कॉमन ग्रावंड जालो की आनी कोणूय जर इच्छा दाखयता दुसऱ्यांनी फाटीं रावचें. ह्या हेजेर आमी फुडें वचूंक शकले. सो दीस इज द प्लस पॉयंट. सो आतां हे सगळे गॅप्स आसा ते भरून काडून आमी फुडें आयले. सो आतां तुज्या हातूंतल्यान सॅमी इज नॉट इन द रेस, जॉन्सन इज नॉट इन द रेस. ना. दे हॅव डिसायडेड दॅट दे वील सपोर्ट यू. येस. हांव कुंकळकारां बद्दल सांगता हय. बिकॉज आमच्यो मिटिंगी जाल्या म्हणून. आतां बाकीचे तुमी सांगता पळय तांकां आमी सांगलां की बाबा आमी एक कॉमन कोणाक तरी फुडें व्हरया आनी तुमी आमच्या बरोबर रावचें म्हणून. ओके. हितून कितें वायट आसा? आमी इल्लेशा गांवांत रावता, सो आमी एकमेकाक अप्रोच जातलेच. सो काल एल्विस, काल तुमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तातूंत भितर एक हे आशिल्लें की युरीन पळय कांयच करूंक ना. ताजेर एक तर आरोप जालो की जॉन्सनान केल्लो तो की कमिशनाक लागून हांगा सगळीं कामां जातात म्हणून. सो अशें कितें हें कितें? कारण जोकी आलेमो तो ताणें कितले तरी वर्सां आमच्या कुंकळेक रिप्रेझेंट केला. युरी आसा, इतलो तेंप तो ताजे ते घराणे युरी जावं किंवा जोकी जावं कुंकळेक रिप्रेझेंट करता. अजुनूय ताका कुंकळेचो भायलो भायलो तो भायलोच न्ही. मागीर जिखून कित्याक दिलो तर? काँग्रेस पार्टीन जिखून दिला न्ही. मागीर आतां ते काँग्रेस ना. आतां स्वाभिमानी कुंकळकार म्हणटा की काँग्रेस पार्टी जावं कोणूय जावं ताणें आपलो लोकल स्थानीक मनीस दिवचो. हाजे पयलीं कुंकळकाराक स्वाभिमान नाशिल्लो? आशिल्लो आसतलो, पण कितें आहा एक एक्सेप्ट केल्ले आसतले त्या टायमार, पण ती परत चूक घडूं नये म्हणून आतां लोक फुडें सरल्यात. कित्याक लागून नाका युरी? फकत भायलो म्हूण नाका? स्वाभिमानी कुंकळकारांक असलें राजकारण नाका. असलें म्हळ्यार कसलें? सुडाचें राजकारण हें एक्चुअली स्टार्ट जालें ते थंयच्यानच स्टार्ट जालें. हें सडनली हे पळय स्वाभिमानी राजकारण पळय स्टार्ट जालें आमचें, ते थंयच्यान स्टार्ट जालें. अशे खुबशे मागीर केसीस भायर सरले. एक मनशाक बेश्टो अननेसरी हॅरेसमेंट स्टार्ट जालो. ती कंप्लेन कितें केलें ती मीन्स कंप्लेन फिक्टिशियस कंप्लेन केली. मागीर ते कोणाक तरी फोन मारपाक गेले, ऑथॉरिटीज ताचे फाटल्यान लागले, बंद कर. कितें बंद कर? कायदे ना ताका, प्रोसेस ना ताका. कोण सांगता म्हणून फोनाचेर बंद कर. म्हजे कडेन आयलें, हांवें सांगलें नथींग डुईंग. पळोवया म्हणून कापस्ताद कोण बंद करून दाखयता ती. खंय बंद करूंक पावले? आतां काल ती शोकत नोटीस ड्रॉप करची पडली चीफ ऑफिसराक. बेश्टें कितेंय करप आनी मागीर तें प्रकरण भायर आयल्या उपरांत 7-8 जाण लोक मेळपाक आयले. अरे म्हाकाय अशेंच केलां मरे, तुकाय तशेंच केलां मरे, मागीर तुमी ओगी कित्याक रावल्या? असलें जर राजकारण चलता, स्वाभिमानी कुंकळकार म्हणपाक लागले आमचो स्वाभिमान आमी दाखोवया आनी हें बंद करया कायमचें, संपुश्टान हाडया. तूं अशें म्हणटा की सगळे गोंयभर जे बीजेपीन चलयला
हे थंय तुजे कळे काँग्रेसीन चलयला तेंचे भितर व्हडलेशे डिफरन्स म्हाका तरी असे आय वर्क एट अ व्हेरी हाय लेवल. आय हॅव इंटरॅक्टेड विथ लॉट ऑफ पीपल. ते बीजेपीचे आतां आसा ते आय नो देम व्हेरी पर्सनली. आय नो काँग्रेस पीपल व्हेरी पर्सनली. थंय व्हडलेशे डिफरन्स तुका मेळना. हे लोकांक दाखोवपाक एक डिफरन्स दाखयता आसतले ते. आतां असेंब्ली येतली तेन्ना तुका ते डिफरन्स अशे आसा दिसतले, बाकी काय ना. बाकी ते सगळे एकच. म्हणून आता फक्त जनतेच्या हितान आमी हे पावल मारता, हितून दुसरो हेतू काय ना. सो तुम्ही आता थंय कुंकळे आनी एक इनफ इज इनफ स्टार्ट केला, पॉलिटिकल इनफ इज इनफ इज इनफ. सी इनफ इज इनफ इज अ हांव ते म्हणटा तुका. सेम हे म्हणटा कुंकळे स्टार्ट केला आता, सेम हे पुरो आतां जालें तितले पुरो, आतां नवें करया. तुम्ही म्हणूंक शकता तशें, पूण फायनली कितें आसा, ऑब्जेक्टीव तोच न्ही गोंयच्या खातीर. गोंयान जे निसंटन जाता ते कोणे तरी थांबोवपाकच जाय. ते मुवमेंटांतल्यान कितें तरी आवाज जावपाक जाय आनी पॉलिटिकली थांबोवपाक जाय. दीस इज एडमिटेड इवन बाय इनफ इज इनफ. बील तयार करून हेंचेच हातान दिवचें पडलें न्हू. ते बील कित्याक पास जायना? सो थंय कोण तरी जाय जे बील पास करून घेतले, लोकांचो डिमांड. सो हे जे ओपोजिशन आहा तांकां ते बील पास जाल्ले नाका अशें दिसता तुका? तितली म्हाका जाल्यार हें दिसना. बेश्टेच घातले भितर आनी ताच्या फाटल्यान एक चळवळ उबी जावपाक जाय आशिल्ली. पळय आतां एक सानांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें आपल्या पुरतेच 39 years सस्पेंड म्हणून. आय डोंट नो वॉट इज द मिनिंग ऑफ सस्पेंड. ताका प्लीज करपाक गव्हर्नमेंटान तितल्या पुरते सस्पेंड. चीफ मिनिस्टरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका 24 वरां भितर जे कन्वर्शन जाल्लें तें रद्द करून उडोवपाचो आदेश दिलो. हरमळाक थोडे लोक उबे जाले, थंय तो कोण तरी तांचो आमदार फुडें आयलो तांच्या बरोबर म्हणून थंय ती रद्द केले. अरे 39 आख्या गोंयान लागता न्हू. सो हो अप्रोच कित्याक ना हातून? आनी हेजेर कित्याक झूज जायना ऑपोजिशनाचे सुद्दां? सो सगळे मिली बगत अशेंच दिसता न्हू. अरे 39 हे वचपाक जाय जाल्यार गोंयचें वचपाक जाय, आख्या गोंयचें वचपाक जाय. नॉट ओन्ली सानांद्रे, नॉट ओन्ली सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी, नॉट ओन्ली पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे खंयचें तुमचें हें धोरण? म्हाका हेच कळना आतां. पूण तुका काल एक प्रश्न केल्लो, दॅट इज म्हणटा तूं पयलीं पणजे इलेक्शन लडयल्लें, आतां तूं कुंकळकारूच जाय म्हणटा, हो एक जालो. दुसरें म्हणटा म्हाका परत सांगता, हांव म्हणिना, एक कुंकळकार म्हणटा. हय, ओके, हांव एकटोच ना. ओके, एक म्हाका तुज्या इंडिव्हिज्युअल हें जाय म्हाका. तूं पयलीं आम आदमी पार्टीक आशिल्लो, ताज्या पयलीं असो बोवाळ जाल्लो की यू वील बी द कॅन्डिडेट फॉर बीजेपी when you are in the service. तेन्ना तुका पर्रीकार गट आशिल्लो अशें म्हणटात सगळे. आय डू नॉट नो. दुसरे ताजे फाटल्यान यू जॉयन आम आदमी पार्टी. देन आम आदमी पार्टी सोडली, यू जॉयन काँग्रेस. हे कितें अशें, हे कितें स्थिर अशें राजकारण कित्याक ना? सी, रोखड्या तशें कांय जावना. वेन आय लेफ्ट सर्वीस पयलीं म्हजें इंटेन्शनच नाशिल्लें पॉलिटिकल राजकारण करपाचें. तेन्ना ते इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचेर चलतालो मुवमेंट, आनी तो सगळ्या मिलियन्स ऑफ पीपल गॉट फुल्ड इन टू दॅट प्रॅक्टिकली. सो आमी तितून त्या मिलियन्सां बरोबर ताज्या पयलीं तो बीजेपीचे कडेन गट आशिल्लो ना. सर्विसीन तसो कोण नासता. जो गव्हर्नमेंट आसता ताचो कलर ऑफिसरांक येता हे कोणीय सांगतलो. म्हणजे तूं फाल्यां सीएम जालो आनी आय एम द ऑफिसर जाल्यार तुजे पॉलिसी प्रमाणे म्हाका वागचें पडटलें, बिकॉज आय एम द इम्प्लिमेंटर ऑफ दोज पॉलिसीज. ओके, पर्रीकाराचें एक काम आशिल्लें. ही वॉज अ लिटल नोन टू बी डायनॅमिक. सो तुज्या खात्या पुरतें जें काम आसा दॅट वॉज डन एफिशियंटली. खातें बरें आहा तुका. कॅन्डिडेट म्हूण प्रोजेक्ट जातालो तूं तेन्ना. ते मे बी तांकां दिसता आसतलें बीजेपीच्या सर्कलान तेन्नाच्या की आमचो कॅन्डिडेट आसचो फुडें. दॅट इज नॉट माय लुकआउट. ते तांचे भितरलें. सो दॅट इज रुल्ड आउट. मागीर भायर सरले उपरांत आम आदमी पार्टी तयार जाली. आम आदमी पार्टी दिल्ली जिखली, तांचे मनीस आयले, खुबशे व्हडले मनीस मेळ्ळे आनी बरेच लोक तेन्ना अशे चल जॉयन जावया म्हणून सगळे आमी जॉयन जाले. आनी मागीर आमकां जेन्ना दिसलें की आमी बेश्टेच थंय यूज जाल्या सारकें जाता, सो लोक म्हणटा मागीर की बीजेपी खारयतलो जाल्यार वोट स्प्लीट जावपाक जायना, हें जायना तें जायना. सो हे आनी कित्याक आमचें तकलेर बेश्टें म्हणून आमी कुशीन सरले. एज अ ग्रुप कुशीन सरले. आनी आमी ओके सुस्त आसले 7-8 म्हयने कांय ना. जेन्ना म्हाका कॉल आयलो आनी देर वॉज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ व्हेरी हाय फंक्शनरी ऑफ द काँग्रेस, सो आय हॅव कम इन द काँग्रेस. तेन्ना कितें आमकां ना कांयच ना. दॅट वॉज, लोक म्हाका म्हणटा पॉलिटिक्सान तशें नासता, तुवें कंडिशन घालूंक जाय आसलें. ना रे बाबा, म्हाका आपयलो, बरे भशेन मिटींग जाली, काँग्रेसीन जॉयन जा म्हटलं, हांव जालो. मागीर फुडलें तेंचें काँग्रेस कशें चलतालें तें म्हाका खबर नासलें. बट आर यू नाव सॅटिस्फायड बिईंग इन काँग्रेस? सी, कितें आसता, आतां तुमी म्हणटा की थंयच्यान हांगा आयलो, दॅट पार्टी डिसिप्लीन जो आसा त्या डिसिप्लिना प्रमाणे आनी म्हाका घेवपी मनीसूय ताचो रेस्पेद सांबाळून आय
kept myself in the Congress. Ideologically, yes, आम्ही सगळे काँग्रेस आयडियोलॉजिकली. आनीक बीजेपी उडयतलो जाल्यार एक अशी मजबूत पार्टी आसपाक जाय आशिल्ली, पण ती मजबूती आमकां दिसना. आणि अशेंच जर गेलें जाल्यार परते ते तांच्याच ताब्यान पडपाचे सो ह्याच हाजेर कालचे आणि लोकांची कामां हितून जावची ना. कालचे हे केल्ले की एक आता नवी गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून येता म्हणून. हाज्या पयलीं एक असोच प्रयोग जाल्लो गोवा काँग्रेस म्हणून. इट वॉज नॉट सक्सेसफूल, तेन्ना जाल्लो नाशिल्लो. हे आतां हे नवे गोवा काँग्रेस येतात, कितें इट इज काँग्रेसी भितर फूट पडटा कितें दिसता? म्हाका इन्फॉर्मेशन हालींच कळ्ळां. लोकांक ती पेपर नोटीस आयल्या उपरांत सगळ्यांक चड लोकांक कळ्ळां. 4-5 दीस फाटीं अशी चर्चा जाल्ली खंय तरी की आनीक एक न्यू पार्टी येता आनी गोवा काँग्रेस म्हणून येता. मागीर हांवें मातशी चवकशी केली. तितून अशें दिसता की बरेचशे दुखवल्या कितें म्हणटा ते. आतां हांवूय काँग्रेसीन आसा, खरें म्हणजे हांवें सांगूंक जाय हांव दुखवलो म्हणून. आय एम टेकिंग अ व्हेरी न्यूट्रल स्टेप. पूण बरेचशे जे सत्ता सांबाळून आसले काँग्रेसची ते दुखवल्या खंय, आनी ते खंय आतां रागान कितें तरी करूंक सोदता अशें चर्चेन आयलां. आनी स्वता गिरीश चोडणकरान स्वता स्टेटमेंट केला की 100 कोटी अशें बजेट करून न्यू पार्टी फ्लोट करपाचे तयारीन आसा. सो इट इज नॉट अ कोइन्सिडन्स की पेपरार नोटीस येवप आनी इन्फॉर्मेशन भायर सरप. सो दॅट मिन्स ही इज अवेअर ऑफ दॅट मोर दॅन मी. सो हे सगळें हेंचेच भितरलें सगळें कारस्थान. कोण अमित पाटकार आसा आतां तो प्रिसायसली तो आसा काय ताचे बरोबरचे आसा आय डोंट नो. आनी म्हाका खबर नासल्या कारणान नांव घेवंक शकना. आनी आसलें जाल्यार हांव डायरेक्ट घेवपाचो, पूण म्हाका ती आयडिया ना. गिरीशाक आसतली, कित्याक गिरीशाक सगळी खबर आसा. 100 crores ताणें सांगलां की बजेट ह्या पार्टी खातीर तयार केलां. ओके. सो हे जर सगळे हे आसा, ही सिच्युएशन आसा, आमी म्हणटात की तो तुयी मान्य करता, सगळेच मान्य करतात. बीजेपीक जर हरयतलो जाल्यार सगळे ओपोजिशनान एकठांय येवन झगडपाक जाय. आतां काँग्रेस म्हणटा आमी हाजे कडेन गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स करपाचे आसात, आरजी कडेन अलायन्स करपाचे, आपा कडेन अलायन्स करपाचे आसात, अशें तांचें चालू आसा. अशें बोवाळाक अशे वेगळो आनीक ग्रूप तयार जाता म्हणटा तो. तुमचे कुंकळेक परत आनीक तिसरो कॅन्डिडेट म्हळ्यार दोग जाण काँग्रेस आनी बीजेपी उबे आसतना तूं जर रावलो तिसरो कॅन्डिडेट आसतलो. सो अशें जर जाल्यार परतय बी जे गोंयकाराक जाय आनी जे साश्टीक जाय मेजर की बीजेपीक वतलो जाल्यार बाकीची वोट स्प्लिट 1 to 1 हे जावपाक जाय. तोच हो मुद्दो आसता डिफीट जाता दिसना तुका? तुमी ताचो दुसरो एस्पेक्ट कित्याक सांगना की लोक वोट इन्वेस्ट करूनय मागीर तो बीजेपीक ट्रान्सफर जाता. जेन्ना तो आख्खोच आमदारूच थंय वचून बसता. सेगीत आतां 2 असेंब्ली जाल्यो जंय लोकांचो विश्वास असोच हेजेर मारून ते बीजेपीन गेल्ले आसा. सो चॅनलां तशी बीजेपीक हेल्प करपाक खूब आसा. आयची परिस्थिती हांव क्लियर सांगता तुमकां, सगळे मेळोनूच आसा आनी एकमेकाक एडजस्ट करूनच हें सगळें चल्लां. आनी ह्या एडजस्टमेंटांतल्यान आमी पयस रावपाक सोदता, कित्याक लोकांक घात जावपाक जायना म्हणून आमी हें पावल मारलां. हेंचें एडजस्टमेंट जाता जाता असेंब्ली तेंकतली आनी मागीर सगळें सुसेगाद बसतले आनी बीजेपीकूच असो चान्स पडटलो म्हणून आमी एक पावल मारलां. खऱ्यानूच जर तांकां इंट्रस्ट आसा जाल्यार आज पर्यंत जावंक जाय आसलें. अलायन्स कोण तो म्हणटा अलायन्स, तो म्हणटा अलायन्स. आज जातलें फाल्यां जातलें अशें कांय जायना. इतिहास सांगता अशें जायना. लास्ट मिनीट तुमी हात अशे धरून वयर उबारले म्हणून कांय जावपाचें ना. करता जाल्यार आतां पर्यंत जावंक जाय आसलें. आनी म्हाका अशें दिसना की खऱ्यानूच काळजांतल्यान येवन हे एकठांय येतले म्हणून. हे टेम्पररी एडजस्टमेंट करतले आनी असेंब्ली इलेक्शन जाल्या उपरांत जाय तश्यो बडयो मारतले. सो तूं म्हणटा की 27 परत एकदा गोंयांक बीजेपीचेच सरकार येतलें, हे जर सगळे जर जातालो जाल्यार कंडिशनल ते. ही जर हांव सांगता ती पावलां मारिना. आतां आमी कशे स्वाभिमानी कुंकळकार म्हणून एकमेकाक मेळून सांगले बाबा तूं बसता तूं बस, हांव बसता हांव बस. सेम फॉर्म्युला जर ताणें एडॉप्ट केलो आनी अशें कॉमन हेजेर आयले की चल आमची सेल्फिशनस हितून कांय ना, कॉमन गूड ऑफ द पीपल ऑफ गोवा जर आमी धरून एक पावल मारता जाल्यार कितें तरी जावंक शकता, नाल्यार जावचें ना. सर्वीस हांव ही आमची भासाभास थांबयता आसतना म्हाका एकच हो खरो म्हाका काल साकूनच प्रश्न पडला. तो म्हणजे तुमी सगळे युनायटेड म्हणटात. हाजे पयलीं युनायटेड म्हणून कळ्याक जाताले. लास्ट जेन्ना येता तेन्ना मागीर युनायट आहा ते मागीर डिवायड जावपाक लागतात. ह्या फावटी परत हांव तेच म्हणटा, म्हाका हुस्को भंय आहा जर कोणी युनायट जाता
आनी जर कितें बरें जाता जावचेंच ना अशें न्ही, पूण म्हाका परत दिसता की निमाणे कडेन इलेक्शन्स ते तातूंत साम दाम दंड भेद सगळें आसतले. सो तुमचो हो प्रयोग आसा तो कितले पर्यंत सक्सेसफूल जावपाक शकता? सुशांत, हांव भविश्यवाणी करूंक शकना. आमी कुंकळकार जे आसा ते वी आर नोन एज आमी उतराचे मनीस. ना हाजे पयलीं जाल्ले जाल्ले आसा म्हाका जावं आतां परत एकदां आमी उतराचे मनीस. आमी उतर दिलां. आय गो बाय दॅट बिलीफ की आमी उतर राखतले आनी फुडें पावलां मारतले. आतां एज फार एज आय एम कन्सर्न आमी ते म्हाका एक पिक्चराची याद जाता, वे इगल्स डेअर म्हणून, आमच्या भुरगेपणार पिक्चर. त्या डिफिकल्ट सिच्युएशनान कशे भशेन ते पेनिट्रेट जाले तो नाझी स्ट्रॉंग होल्ड, त्या भशेन आमी रिस्क घेवपाक फुडें सरल्या आनी आमी थंय पावपाकय शकता अशें आमकां दिसून आयलां. फुडें जर टिमींतले अशे तशे कोण आसले, दॅट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल. आय जस्ट टेक देम फॉर देअर वर्ड अँड दॅट इज फायनल. ओके, सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एल्वीस, एक म्हणजे की अशे जर प्रयोग जातात, सगळे जर गांव एकठांय येवन जर आपलो कॅन्डिडेट घालतात, जाल्यार म्हाका दिसता ताजी इतल्यानी लोकशाही म्हणटात ती आनीक दुसरें हें कांय ना. म्हणजे लोकशाही म्हणजे लोकांक जाय तेच जावपाक जाय. जर असो कुंकळ्ळेंतल्यान जर प्रयोग जाता जाल्यार बाकी कडेनय अशें जावपाक जाय अशें दिसता. दीस मे बी हांव म्हणटा तें एखादी प्रॅक्टिकली शक्य आसा शक्य ना तो वेगळो गजाल, पूण खरें अशें जावपाक जाय. तुवें एक्सेप्ट केलें आमी कितें करता तें सारकें आसा म्हणून तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुवें आतां मेसेज दिल्या ती सारकी आसा सगळ्या गोंयकारांक. आज कुंकळकार मुखार सरून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पयलो आपलो कॅन्डिडेट जाहीर करपी इन एडवान्स हे स्वाभिमानी कुंकळकार. अशे तुमी सगळे स्वाभिमानी जावचे गोंयचे खातीर, जाल्यारच कितें बरें येतलें. नाजाल्यार 39 हेच न्ही, असल्यो कितल्यो बी सी आनी कितें येवपाच्यो फुडाराक तें म्हाका खबर ना. हांव जाणा म्हणून सांगता, आज कंट्रोल जो आसा तो सगळो दिल्लीवाल्यांच्या हातान आसा. ताणें भरपूर पयसो ओतला जमनींनी, ताणें भरपूर पयसो ओतला आनी आतां कजिनोचे म्हाका दिसता तिप्पट फावटी जर सुद्दां जर हें करीत जाल्यार लँड कजिनो, सी कजिनोज हे इतले वाडपाचे आसा. आनी गोंयकार म्हणटा तो लास्ट असो हितून पडला. ताचो इंट्रस्ट हितून कोण हें झोकिना. जेन्ना कितें करता तें सगळें तांच्या खातीर जाता. हें जर तुमकां आडोवपाक जाय जाल्यार हो फॉर्म्युला आमी दिला तोच करचो पडटलो. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा तें इलेक्शन येतकीर वोट करपाचे सगळे गोंयकाराचे आसा आनी गोंयकारांनी एक आमी सदांच ह्या माध्यमांतल्यान हें करता की गोंयकारा खातीर वोट करचे, म्हणजे गोंयच्या हिता खातीर वोट करचे इतलेंच आमी म्हणटात. आनी ही चर्चा थांबयतात. एल्वीस, देव बरें करूं. देव बरें. परत एकदां तुका परबी. तूं फर्स्ट कॅन्डिडेट गोंयचो डिक्लेअर जाल्लो. सो पळोवया आतां फुडें कितें जातलें तें. सो पूण हें जावचे पयलीं मदीं आनीकय मेळया. सो हाजे आनीक फुडें कितें जालां तें आयकपाक गोंयच्या खातीर मेळया, कितलेय फावटी मेळया. ताका लागून परत एकदां देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.